नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by MVR Homes, Beyond Luxury. मेन मुंबई मटका बाजाराचे हेडक्वार्टर गोयातच. कांदोळे सावन येतालो मटक्याचो मेन नंबर. पप्पू सावळाच्या गँगाक कांदोळे धरल्या उपरांत मेन बाजारच बंद. काणकोणा पोळ्या स्टिंग ऑपरेशनात आरटीओचो भ्रष्ट कारभार एक्सपोज. आरटीओचो इन्स्पेक्टर कर्नाटक सावन येवपी ड्रायव्हरांकडच्यान पैसे घेतना सापडलो. शेजारच्या राज्यांतल्यान येवपी चिरे रेंव खडयेच्या ट्रकांक लागतलो एंट्री चार्ज. ऑगस्ट सोंपच्या पयलीं प्लान चालीक लावपाची मीन खात्याची तयारी. वास्कोत दिसा उजवाडाक 6 वर्सांच्या चलयेच्या किडनॅपिंगाचो प्रयत्न. किडनॅपराक लोकांनी पेटलो आनी पुलिसे कडेन दिलो. आनी सोरो पिवन गाडी चलयतल्या 315 जाणांक एका रातयांत 100 जाग्यांचेर तालाव. मात गटारेच्या राती खंयचे कडेन कांय ना. मेन मुंबई बाजार मटक्याचे मूळ गोंयांतच अशी शॉकात करपी म्हायती पुलिशेच्या कांदोळे घाल्ल्या रेडी उपरांत फुडें आयल्या. क्रायम ब्रांचीन प्रकाश उर्फ पप्पू सावळ गँगाच्या 29 जाणांक कांदोळे धरल्या उपरांत शुक्रारचो मेन बाजारच बंद जालो. मेन मटका बाजाराचो नंबर गोंयांतल्यानच भायर सरतालो अशी सनसनाटी गजाल तपासांत उक्ताडार आयल्या. क्रायम ब्रांचीन धरिल्ल्या 29 जाणांचेरय बेकायदेशीर जुगार आनी फसवणुकीचो चार्ज लायला. मेन मुंबई बाजार मटक्याचे मूळ गोंयांतूच आसा अशी शॉकात म्हायती पुलिशेच्या कांदोळे रेडी उपरांत फुडें आयल्या. शुक्रारा राती क्रायम ब्रांचीन वाडो कांदोळे बिराडाच्या एका रुमात रेड मारून मेन मुंबई बाजार मटका चलोवपी गँगांतल्या 29 जाणांक मटक्या खातीर वापरपी मोबायल लॅपटॉपा सयत धरले. मुंबयचो हिस्ट्री शीटर प्रकाश उर्फ पप्पू सावळा ह्या गँगाचो मुखेली म्हूण तपासा वेळार कळ्ळें. क्रायम ब्रांचीच्या रेडी उपरांत पुराय देशांतलो मेन मटका बाजार बंद जालो. कांदोळे धरिल्ली गँग गोंय आनी महाराष्ट्रांत मेन बाजाराची मटका बीट घेताले. नंबरावेलो लोड पळोवन नंबर फोडून पयशे लावप्यांक फटयताले म्हणूनय तपासा वेळार कळ्ळें. क्रायम ब्रांचीन सगळ्यांचेर बेकायदेशीर जुगार आनी फटोवपाचे चार्ज लायल्यात. 29 जाणांक जामीन मेळ्ळो. मात फुडले 7 दीस पुलीस स्टेशनात तांकां हाजेरी लावंक सांगला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. झिरो टॉलरन्स टू करप्शनाच्यो फक्त काणयो आयकुपाच्यो. काणकोणा पोळ्या केल्ल्या स्टिंग ऑपरेशनात आरटीओचो भ्रष्ट कारभार सामको एक्सपोज जाला. आरटीओचो इन्स्पेक्टर कर्नाटक सावन येवपी ड्रायव्हरांकडच्यान पयशे घेतना सापडलो. आरटीओ अधिकाऱ्यान विशय फाफुडपाचो यत्न केलो. मात ऑन कॅमेरा सापडिल्ल्यान निमणो थंड पडलो. प्रुडंटान हेर गाडयेकारांक विचारले. तांणी हो प्रकार नित्याचोच. पयशे खावपाची एके तरेची सिस्टीम तयार जाल्या. ताका लागून ड्रायव्हरय जाप विचारिनात. मुकाट्यांनी पयशे दितात आनी वतात. पळयात प्रुडंट एक्सपोज. काणकोणचो हो आरटीओ चेकपोस्ट. सुवात सरकारी ऑफिस, मात जाला भ्रष्टाचाराचो अड्डो. कर्नाटक आनी हेर सुवाती वेल्यान येवपी मालाच्यो गाडयो हांगा रावतात. फी आनी लाज दोनूय ऑफिसरांक दिवन मुकाट्यान वतात. पळयात, हो ड्रायव्हर आरटीओ ऑफिसराक पयशे दिता. सरकारी तिजोरेंत वचपी पयशांची रिसीट मेळटा. मात उरिल्ले पयशे आरटीओच्या खणात. उरिल्ली मोड तश्या तशी भितर. मागीर ती कितली व्हड आसूं. प्रुडंटान हो प्रकार शूट केलो आनी आरटीओ ऑफिसराक जाप विचारली. पात्रांव, आतां तुमी रिसीट दिवन जाय 250ची ना दिवन म्हणटा रिसीट दिवना 250ची. आता 250 घेतल्या तो टेम्पो ट्रॅव्हलर. रिसीट दिल्या 500 रुपये दिल्या तेणे. टॅक्साची रिसीट घेतल्या.
कितले दिले हांगा तेका तेणे पयशे दिले ते वयले पयशे हांगा तो खंय गेलो तो ऑफिसर सांगता आपण पैसे परत देऊंक विसरलो. प्रुडंटान टेम्पोचो ड्रायव्हर आणि हेर ड्रायव्हरांकय विचारले. कितना दिया था? 4,000 दिया था। 2,000 तो इसका मतलब आपको 1,000 रुपीज़ उसने वापस दिया, 4,000 में से 1,000 वापस दिया, 650 दिया नहीं, 50 रुपये एक्स्ट्रा घेता मरे. आणि तुम्ही सचिन म्हणा कसली गाडी तू गेली सचिन एक दलाल कितले पैसे घेता हांगा 350 रुपये. 350 रुपया. रिसीट कितले आली हांगा 300 रुपये. 300 रुपयांची. उधर 20 ये बड़ा बड़ा गाड़ी को ज्यादा 500 600 ऐसा लेते हैं. 500 रुपये लेता रिसीट नहीं है. रिसीट नहीं. पहला कितना देता था? 750 लेता था. 750 लेता था लेकिन रिसीट कितना का 550 का नहीं 750 का रहता था. 100 रुपये एक्स्ट्रा लेता था उसके बाद. अब आपने स्ट्राइक किया ना इसलिए 550 लेता. कितली घेतला 200 रुपये 550. डेली कितली घेताले? डेली म्हणलं 3 महिने टीपी करता नाही त्यांना 700 रुपये. 700 रुपया. आज 550 घेतले. डेली रिसीट इतले दिताले पण 150 रुपये चढ घेताले. रिसीट असं आमचे 150 रुपये चढ घेताले. रिसीट नाही देता. ड्रायव्हरांनी आरटीओचो भ्रष्टाचार एक्सपोज केलो. थोडे पैसे नव्हते अशें इतले लुटप रे आम्ही खंय घेतले आनी अरे सगळे हांगा 15-20 मिनिट जाली रिकॉर्डिंग. ऑन कॅमेरा तुझे आता पैसे असा हांगा तू किती हांगा पैसे येता दवरून गेला तेणे म्हाका सांगला आपण दवरून गेला म्हणून. तुवें पयशे दवरले तेका परत दिवप. एकच मिनिट कितले पैसे दिले जाण तुका? ते माझ्याकडे 4,000 दिले. हय मागीर तेका 1,650 दिले. ते खंय दिले खंय दवरलेले सांग. तुझे 1,000 त्यांनी घेतला आणि 650 तुका दवरले ना दिले मरे तेका हांव कितले दवरलेले सांग. तो पळय सांगता पयलीं 100 500 दोन रिकॉर्डिंग आहा म्हाजे कडेन तू फोटिंग उरला. मागीर काडटा आसतना तो गेलो मरे मागीर परतो पळय गेलो हांव तेचे कडेन कितले उलोवन परतून येयला हांगा. मागीर तू म्हणटा तो विसरून गेलो. सगळे ड्रायव्हर सांगता हेच 150 रुपया आनी विदाउट स्लीप मेमो दिता तर मेमो बरयता तो डायरेक्ट ना म्हणटा मरे. जागृत नागरिक आणि राजकीय संघटनांनी आरटीओच्या सिस्टमॅटिक चलपी भ्रष्टाचाराचेर खर टिका केली. ज्या रिपोर्टर भावान तो विचारपा ताका गेलो तेन्ना ताणें म्हणलें ना आपूण तो विसरून गेला. हांव म्हणटा जर तो विसरलो जाल्यार तो 1,650 रुपया विसरून वता आशिल्लो. 1,000 घेवन 650 विसरून वचपा नाशिल्ले अशें कोणूच विचारपाक शकना. हे क्लियर कट ऑन कॅमेराक आमी धरलेले आसा. जो ऑफिसर आसा मिस्टर फट्टे ताका आमी विचारलें. ताणें स्वता कन्फेस केला की बाबा आपल्या कडल्यान चूक जाली. पण ही चूक हाज्या पयलीं जायत आयली. हाज्या मुखार आपूण चूक करपाना. पण ह्यो ज्यो चुको आसात त्यो चुको आमकां खंय तरी प्रत्येक बारीक कॉमन मनशाक म्हारग पडटा. एक्शन जावपा जाय ती स्ट्रिक्ट एक्शन जातली अशी अपेक्षा आमी करता. आनी जर जाली ना जाल्यार मुखाल्ली तयारी आमी दवरलेली आसा. तेमी तो ट्रेंड तसो करून दवरला की जो पर्यंत तूं दिना तो पर्यंत मुखार गाडी सोडपाना. एक गोश्ट जाली. दुसरी गोश्ट एक ड्रायव्हर आतां उलयतना सांगतालो की तो 300 रुपये त्याने दिला म्हणून एक त्या फाटल्यान पाटला करून ताका त्या पेट्रोल पंपा कडच्यान ताका परत आपयलो आनी तेजे कडल्यान ते पयशे घेतले म्हणून. तेन्ना ते सायडीच्यान थंय ते नुस्त्याची चॅकिंग चलतालें तें पळोवपाक गेल्लें. पूण कांय दिसां पयलीं आमचे कडेन अश्यो कंप्लेनी आयल्यो की पोळ्या चिकनाक्याचेर भायल्या लोकां कडल्यान भायल्या गाड्यां कडल्यान खुबशे पयशे घेवप जाता. रिसीट कमी दिल्यात आनी पयशे चड घेवप जाता. ताका लागून आमी हांगा हांव ह्या बॉर्डरीर हांगा झाडां आसा थंय कॅमेरा घेवन रावलो रातचो काळखाचो. आनी थंय इतले एक भायली गाडी येयली टेम्पो ट्रॅव्हलर तो तेजे कडेन थंय खिडके कडेन उलोवपाक लागलो. म्हणटकीर हांवें तें सगळें शूट केलें. ताणें कितले पयशे एक्स्ट्रा घेतले. ते टेम्पो ट्रॅव्हलरान ताका 4,000 रुपये दिले. तितूंतले थोडे पयशे ताका तेणें परतून दिल्यात. पयशे रिसीट कमी दिली पूण पयशे थोडे परतून दिवपाक अर्दे पयशे दिले आनी थोडे पयशे आपणा कडेन दवरले त्या आरटीओ ऑफिसरान. जेन्ना तो वयतालो तेन्ना हांवें ताका थंय हाडयलो त्या जाग्याचेर. थंय टेम्पो ट्रॅव्हलर आशिल्ली तेजी त्या हाडयलो आनी थंय विचारलें बाबा तूं उरलेले पयशे कित्याक घेवना कितले पयशे दिले ताणें तुका. तो आपूच जालो आसूं म्हणपा लागलो. ताका घेवन परतून येवन त्या आरटीओ ऑफिसराक जेन्ना जाप विचारली तो म्हणपा लागलो म्हाका ते पयशे चुकोन उरले तो विसरून गेलो म्हणपा लागलो. मागीर हांगची लोक एकठांय जाले सगळे लोक एकठांय जाले. जेन्ना बोवाळ जालो तेन्ना जेन्ना परिस्थिती हाती बार वयता म्हणून कळ्ळी तेन्ना काणकोण पुलिसांक येयलें. आनीक लोकां मुखार त्या आरटीओ ऑफिसरान सगळे लोकां मुखार मान्य केलें की आपणे पयशे घेतलेले आनी डेली आपूण एक्स्ट्रा पयशे घेताले म्हणून. फक्त विशय असो आसा की कोण जो ऑफिसर पयशे घेता एक्स्ट्रा पयशे घेता तो ऑफिसरा पुरतीच तो विशय आसा काय ही व्हडली चेन आसा. हेजी
हे कळपाची गरज आसा आनी थळाव्या लोकांची अशीय मागणी आसा की हांगा CCTV कॅमेरा आसचे. प्रुडंट मिडिया खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर. शेजाराच्या राज्यांतल्यान बेकायदेशीर पद्दतीन येवपी चिरे, रेंव, खडयेचेर कंट्रोल मेळोवपा खातीर गोंय सरकारान एंट्री चार्ज लावपाची तयारी केल्या. चिरे, रेंव, खडी घेवन येवपी ट्रकांकडच्यान चॅकपोस्टार एंट्री फी घेवपाचें मीन खात्यान थारायलां. गोंय सरकाराक कसलोच टॅक्स फारीक करिनासतना कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतल्यान मोठ्या प्रमाणांत चिरे, रेंव, खडयेच्यो ट्रिपी येत आसतात. ऑगस्ट सोंपच्या पयलीं एंट्री फीचो प्लान तडीक लागतलो. गोंयचे मीन खाते शेजारच्या राज्यांतल्यान येवपी चिरे, रेंवे, खडयेच्या ट्रकांचेर एंट्री फी लायतले. ते खातीर चेकपोस्टार प्रत्येक ट्रका फाटल्यान एंट्री फी घेवंक स्टाफूय दवरतले. शुक्रारा मायन्स खात्याच्या अधिकाऱ्यांची ह्या विशयाचेर बसका जाली. सुत्रां सांगता ते प्रमाण भायल्यान येवपी चिरे, रेंव, खडयेच्या ट्रकांचेर एंट्री फी लावपाचें मिटिंगेंत थारलां. चिरे आनी रेंवेच्या ट्रका फाटल्यान 200 रुपया जाल्यार खडयेच्या ट्रका फाटल्यान 300 रुपया एंट्री फी घेवपाचें थारलां. चेक पोस्टारूच एंट्री फी घेवपाची वेवस्था जातली. पास ना जाल्यार स्लीप ट्रकवाल्यांक दितले. मीन खात्याचे अधिकारी आनी एक मेगासॉफ्ट कंपनीचे अधिकारी चेक पोस्टार फी घेवंक बसतले. ऑगस्ट सोंपच्या पयलीं भायल्यान येवपी चिरे, रेंव, खडयेच्या ट्रकांक एंट्री फी लागू करपाचो मीन खात्याचो विचार आसा. मायनर मिनेरल कन्सेशन रुला खाला आदी चिरे, रेंव वा खडी घेवन राज्यांत येवपी ट्रकांक ट्रान्झीट पास सक्तीचे आसले. मात चडशे जाण ट्रान्झीट पास घेनासले. ताका लागून राज्याचे तिजोरेक मार बसतालो. गोंयांत चडशे कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतल्यान चिरे, रेंव आनी खडी घेवन ट्रक येतात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.